आमची ताई तुरा गोरसाका कांता सदांच तूं पाव मोगाळ माय आमची ताई तुरा गोरसाका कांता सदांच तूं पाव मोही काकुतीचे माये मोगाची माये सोशे गुणांनी भरलोली माये काकुतीची माये मोगाची माये सोशे गुणांनी भरलेली. पवित्र कुसाचे गुरुवेन यार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतली बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. सोत मानता देवाक सोड पदवेदार बापा स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबेन सांबाळलो आंगवार मरे तांय जल्मलो पोंच पिलाताकाल ताणें कोस सोंसले ताका कुसार सोडलो तो मेलो आनी ताका निखिपिलो तो मेल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो पुनू जिवंत जालो स्वर्गात सोडलो सोड पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला तो इतां जिव्या आनी मेलेल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभे भक्तांचो एकठार पातकाचें भोगसणें कुडीचें जिवणपण सासणाचें जिवीत आमेन. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवन तुजी खोशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचें चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तारणेन पुनू दिव नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मुरे कृपेन बोलोली सर्वेस पोच तायसा ओस्तोऱ्या मोदेन तूं सोदो आनी सोदोवचो पोच येसू. बागेंत मरे देवाची माय आमकां प्या खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलोली सर्वेस पोच तायसा ओस्तोऱ्या मोदेन तूं सोदो आनी सोदोवचो पोच येसू. बागेंत मरे देवाची माय आमकां प्या खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलोली सर्वेस पोच तायसा ओस्तोऱ्या मोदेन तूं सोदो आनी सोदोवचो पोच येसू. बागेंत मरे देवाची माय आमकां प्या खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां सदा सदा काल आमेन. आयच्या दिसा नियाळुया ऑर्काचे 5 मिस्तेर. पयलो मिस्तेर स्वाम जेजू क्रिस्त आपलेच पदवेन तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो. सोमी जेजूचो नवो उपदेश. हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करात. हो आमच्या काळजान रिगूंक आनी आमी जेजूचें शीस कशें जिवन दुसऱ्यांक बरें उदाहरण जावंक ह्या मिस्तेरांत मागुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवन तुजी खोशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तारणान पुनू दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मुरे कृपेन बोलोले सर्वेस पोच तायसा ओस्तोऱ्या मोदेन तूं सोदो आनी सोदोवचो पोच येसू. बागेंत मरे देवाची माय आमच्या पाप्या खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलोले सर्वेस पोच तायसा ओस्तोऱ्या मोदेन तूं सोदो आनी सोदोवचो पोच येसू. बागेंत मरे देवाची माय आमच्या पाप्या खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलोले सर्वेस पोच तायसा ओस्तोऱ्या मोदेन तूं सोदो आनी सोदोवचो पोच येसू. बागेंत मरे देवाची माय आमच्या पाप्या खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलोले सर्वेस पोच तायसा ओस्तोऱ्या मोदेन तूं सोदो आनी सोदोवचो पोच येसू. बागेंत मरे देवाची माय आमच्या पाप्या विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलोले सर्वेस पोच तायसा ओस्तोऱ्या मोदेन तूं सोदो आनी सोदोवचो पोच येसू. बागेंत मरे देवाची माय आमच्या पाप्या खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन.
नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पोच थैंस ओस्तोऱ्या मोदें तू सदो आनी सदोत सो पोच जेजू भाग्यवंत मरे देवाची माय आम पापया खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पोच थैंस ओस्तोऱ्या मोदें तू सदो आनी सदोत सो पोच जेजू भाग्यवंत मरे देवाची माय आम पापया खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पोच थैंस ओस्तोऱ्या मोदें तू सदो आनी सदोत सो पोच जेजू भाग्यवंत मरे देवाची माय आम पापया खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पोच थैंस ओस्तोऱ्या मोदें तू सदो आनी सदोत सो पोच जेजू भाग्यवंत मरे देवाची माय आम पापया खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पोच थैंस ओस्तोऱ्या मोदें तू सदो आनी सदोत सो पोच जेजू भाग्यवंत मरे देवाची माय आम पापया खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पोच थैंस ओस्तोऱ्या मोदें तू सदो आनी सदोत सो पोच जेजू भाग्यवंत मरे देवाची माय आम पापया खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. हो म्हज्या जेजू बोगोशामकां निवारामकां हेम खोडाच्या उच्चांतली हो स्वर्गा सगळ्या आत्म्यांक भोग करूंक चड गरज आसलेल्यांक. दुसरो मिस्तेर स्वाम जेजू क्रिस्त जिवंत जातोच 40 दिसांनी पोरजोळीत स्वर्गात चडलो. आमचे भुंयचेर घडटल्या वायटांचेर निशेध मारून जायतीं भावां भयणां आमचे मोदें जागृताय हाडटात. तांकां सगल्यांक बरे भलायकेन सांबाळूंक आनी आमच्या राजकी फुडाऱ्यांची मनां उजवाडावंक ह्या मिस्तेरांत मागुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपट्टो एकरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा अस्तोरे मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पुत जेजू. भाग्यवंती मोरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मोनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा अस्तोरे मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पुत जेजू. भाग्यवंती मोरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मोनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा अस्तोरे मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पुत जेजू. भाग्यवंती मोरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मोनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा अस्तोरे मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पुत जेजू. भाग्यवंती मोरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मोनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा अस्तोरे मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पुत जेजू. भाग्यवंती मोरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मोनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा अस्तोरे मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पुत जेजू. भाग्यवंती मोरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मोनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा अस्तोरे मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पुत जेजू. भाग्यवंती मोरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मोनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा अस्तोरे मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पुत जेजू. भाग्यवंती मोरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मोनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा अस्तोरे मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पुत जेजू.
भाग्यवंती मोरे देवाचे माई आम्हा पापियां खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुरपेन बोलले सर्विस्पोर तुझे ताय आसा अस्तरामध्ये तू सदो आनी सदो तुझा पुच्छेसो. भाग्यवंती मोरे देवाचे माई आम्हा पापियां खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोयमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आता आनी सदां सदां काल आमेन. ओ मोच्या जेसू बोगोश आमकां निवार आमकां एम कोणाच्या उचांतली वो स्वर्गा सगळ्या आत्म्याक बो करून चड गरज आसलेल्यांक. तिसरो मिस्तेर स्वाम जेजू क्रिस्त स्वर्गार वेतोच पाठयलो देवा स्पिरिता सांता सेनाकाल म्हणलोले सुवातेर जंय आंकवार मारी आनी आपोस्त आसले. संवसारभर मिशनरी वार करतल्या भावा भयणांक खूब अडचण्यांक फुडो करचो पडटा. असल्या अवघड वेळार तांणी देवाचेर आपलो विस्वास दवरूंक आनी देवाच्या मळण्यांत नेटान वावर करूंक ह्या मिस्तेरांत मागुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पुनो दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मुरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच तायसा ओस्तोऱ्या मोदें तूं सदो आनी सदोचो पोचे येसू. बाईंग ते मारे देवाची माय आमच्या पाप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच तायसा ओस्तोऱ्या मोदें तूं सदो आनी सदोचो पोचे येसू. भाग्यवंत मारे देवाची माय आमच्या पाप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच तायसा ओस्तोऱ्या मोदें तूं सदो आनी सदोचो पोचे येसू. भाग्यवंत मारे देवाची माय आमच्या पाप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच तायसा ओस्तोऱ्या मोदें तूं सदो आनी सदोचो पोचे येसू. भाग्यवंत मारे देवाची माय आमच्या पाप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच तायसा ओस्तोऱ्या मोदें तूं सदो आनी सदोचो पोचे येसू. भाग्यवंत मारे देवाची माय आमच्या पाप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच तायसा ओस्तोऱ्या मोदें तूं सदो आनी सदोचो पोचे येसू. भाग्यवंत मारे देवाची माय आमच्या पाप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच तायसा ओस्तोऱ्या मोदें तूं सदो आनी सदोचो पोचे येसू. भाग्यवंत मारे देवाची माय आमच्या पाप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच तायसा ओस्तोऱ्या मोदें तूं सदो आनी सदोचो पोचे येसू. भाग्यवंती मारे देवाची माय आमच्या पाप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच तायसा ओस्तोऱ्या मोदें तूं सदो आनी सदोचो पोचे येसू. भाग्यवंत मारे देवाची माय आमच्या पाप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच तायसा ओस्तोऱ्या मोदें तूं सदो आनी सदोचो पोचे येसू. भाग्यवंत मारे देवाची माय आमच्या पाप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. हो मोच्या जेसू बोगोश आमकां निवार आमकां एम कोणाच्या उचांतली वर स्वर्गा सगळ्या आत्म्याक बो करून चड गरज आसलेल्यांक. चवथो मिस्तेर स्वाम जेजूच्या मरणा उपरांत आंकवार मारी 7 वर्सांनी स्वर्गार गेली. जायतो लोक जेजू आमचो सोडवणार म्हूण आनी आंकवार मारया ताची आवय म्हूण मानून घेनात. असल्या भावा भयणाची मनां उजवाडावंक आनी देवाचो पयलो उपदेश तांणी आपल्या जिवितान पाळूंक तांचे पासत ह्या मिस्तेरांत मागुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें नांव आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं.
आमचो दिसपट्टोय ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कुरपेन बलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा अस्तरा मदें तूं सोदो आनी सुदो तुजो पुची जो. भाग्यवंती मोरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मोनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुरपेन बलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा अस्तरा मदें तूं सोदो आनी सुदो तुजो पुची जो. भाग्यवंती मोरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मोनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुरपेन बलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा अस्तरा मदें तूं सोदो आनी सुदो तुजो पुची जो. भाग्यवंती मोरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मोनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुरपेन बलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा अस्तरा मदें तूं सोदो आनी सुदो तुजो पुची जो. भाग्यवंती मोरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मोनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुरपेन बलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा अस्तरा मदें तूं सोदो आनी सुदो तुजो पुची जो. भाग्यवंती मोरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मोनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुरपेन बलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा अस्तरा मदें तूं सोदो आनी सुदो तुजो पुची जो. भाग्यवंती मोरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मोनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुरपेन बलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा अस्तरा मदें तूं सोदो आनी सुदो तुजो पुची जो. भाग्यवंती मोरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मोनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुरपेन बलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा अस्तरा मदें तूं सोदो आनी सुदो तुजो पुची जो. भाग्यवंती मोरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मोनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुरपेन बलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा अस्तरा मदें तूं सोदो आनी सुदो तुजो पुची जो. भाग्यवंती मोरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मोनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुरपेन बलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा अस्तरा मदें तूं सोदो आनी सुदो तुजो पुची जो. भाग्यवंती मोरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मोनाच्या वेळार आमेन. मोयमा बापाक आनी पुताक आनी पवित आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. ओ मोच्या जेजू बोगोश आमकां निवार आमकां एमकोडाच्या उंचांतली व स्वर्गात सगळ्या आत्म्यांक बोगो करून स्वर्गरस आसलेल्यांक. पांचवो मिस्तेर सांतीस प्रिदादीन आंकवार मरेच्या मस्तकार मुकुट घालो आनी केली तिका स्वर्गार आनी संवसाराची राणी. भुरगीं जावन आसात देवाचे डेणे सोंपुल्या भुरग्यांक म्हजेशी येवं दी. ही जेजूची उतरां आमच्या मनान दवरून आमच्या घराब्यांनी जाता तितली जेजूची ओळख आमी तांकां दिवंक ह्या मिस्तेरांत मागुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळण्यान पुनो दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मोरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच तायसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदोचो पोच येसू. भाग्यवंत मरे देवाचे माय आम बाप्या खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मोरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच तायसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदोचो पोच येसू. भाग्यवंत मरे देवाचे माय आम बाप्या खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मोरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच तायसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदोचो पोच येसू. भाग्यवंत मरे देवाचे माय आम बाप्या खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मोरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच तायसा
ओस्तोऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदोचो पुत्र येसू भाग्यवंत मरे देवाची माय आम पापया खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच तैसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदोचो पुत्र येसू भाग्यवंत मरे देवाची माय आम पापया खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच तैसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदोचो पुत्र येसू भाग्यवंत मरे देवाची माय आम पापया खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच तैसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदोचो पुत्र येसू भाग्यवंत मरे देवाची माय आम पापया खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच तैसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदोचो पुत्र येसू भाग्यवंत मरे देवाची माय आम पापया खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच तैसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदोचो पुत्र येसू भाग्यवंत मरे देवाची माय आम पापया खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच तैसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदोचो पुत्र येसू भाग्यवंत मरे देवाची माय आम पापया खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां सदा सदा काल आमेन. ओ मोच्या जेसू बोगोश आमकां निवार आमकां एमकोणाच्या उशांतली स्वर्गा सगळ्या आत्म्यांक करूंक चड गरज आसतल्यांक. नमान राणी कथेची माय तूंच की आमचे जिवीत अमृत आनी बरवसो आमी पोदेशी वेची बालकां तुका उलो मारता. ह्या दुखाच्या कोणान सुस्का सोडून रुदन करून माय तुका प्रार्थना. आमचे दयाच्या रातींनी तुजी काकुतीची नदर घाल. तू कोणवाले आनी मोगाल दुलोबांक वार मारे हे पोदेसा उपरांत सोपूत जेजू आमकां दाखय. भाग्यवन देवाचे माये आमचे खातीर माग जेजून बसयलां ती आमकां फावो जावच्या. प्रार्थुया. देवा तुज्या एकल्याच पुतान आपल्या जिविता मरणा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं आमकां सासणाच्या सुखाचो मुकूट सोडलो. भाग्यवंती आंकवार मारेचे भोव पवित्र हृदयाचे मिस्तेर आमी नियाळटाव. तांणी तातूंत आटापलोले आसात ताची देख घेवशी आनी बासायलोले आसात ते तांकां मेळोशें कोर म्हूण मागता. तेच आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं अशें जावं. देवाचो आदार आसूं सदांकाल आमचे ताय. आमेन. पाव माये यो माये गे आमकां तुज्या गोपान. पाव माये यो माये गे आमकां तुज्या गोपान. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमेन. सगळीं उबी रावया. एकलोच आमचो स्वामी, एकूच आमचो बाबा, एकूच आमचो बावतीस, एकलोच आमचो देवबा. पवित्र आत्म्या वरवीं शांतीच्या बाणपासान सगळीं एकूच जावच्या.
आमकां आपूण हाडल्यान देखून आमी गायता एकलोच आमचो स्वामी एकूच आमचो बाबा एकूच आमचो भावती एकलोच आमचो देव बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकोन जावं म्हजें सोवें तुज्या उतरा पोरमणे प्रितीच्या भावा भयणीनो आयच्या नोवेनाचो विशय जावन आसा मारये सांगाता देवाच्या राजाचे पोरगोटणार जावया मारयेन आपले आख्खें जिवीत मागण्यान आनी देवाचे कुशेक पाळो दिवन सारलें देवाच्या उल्याक तिणें कान दिलो आनी देवाच्या पुताक जेजूक आमच्या सोडवणदाराक जल्माक हाडलो आपल्या पुता उदेशी देवाचें राज फुडें व्हरूंक तिणें आपलो सांगात आनी आदार दिलो तर आमी मारयेच्या जिविताची देख घेवन देवाच्या उतराक पाळो दिवया तशेंच मागण्याच्या आनी बऱ्या जिविता वरवीं आमी देवाच्या राजाचे पोरगोटणार जावंक आमकां ह्या मिसा बलिदानांत देवाची कृपा आनी बळ मागुया प्रितीच्या भयणी भावांनो सायबीण माय जावन आसा दोनया देवाचे एक व्हड देणें आमकां सगल्यांक कित्याक तिचेच वरवीं आमकां सोडवणदार जेजू क्रिस्त आमकां फावो जाला सायबीण माय आमची दोर एकल्याची आवय आनी ह्याच खातीर तिचो जल्माचो दीस आमकां चड म्हत्वाचो 9 दिसांची तयारी आमी करता आनी आयज जावन आसा 3रो दीस आयच्या सेवा धर्मांत केरीत भाशेन देवाचें राज विस्तारूंक ह्या संवसारांत आमी नियाळटल्या जाल्यार आयज जावन आमी सेप्टेंबरा म्हयन्यांत भितर सरता आनी पाप साहेबाचे इंतेसांव ह्या म्हयन्यांत आमचे पर्यावरण सृश्टी सांबाळूंक आमकां आपोवणें करता तर हीच कृपा आमकां दर एकल्याक ह्या मिसांत आमी मागुया आनी हे पवित्र रितींत फावो ते परी आमी वांटो घेवचे खातीर आमी चुकल्या आमी पातकी आमी ओसोक्त म्हण मानून घेवया दूख धरून म्हणया हांव पातकी सोद पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट दारान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोध अपराध ह्या पासत पागेवून सदांच सांग वार मारयेक सगळ्यांक देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता सोद पदवेदार देव आमची काकलूत करूंक आनी आमची पातकां बोगसूंक आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं आमीन सोम्या काकूत को सोम्या काकूत को Krista kakuutku, Krista
Krista kaklutko Somia kaklutko Somia kaklutko प्रार्थूया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां कुडी ओतम्याची भलायकी दी आनी बागेवंद निती आंकवार मारयेचे विनवणेन हे जिणेच्या दुखांतली आमकां सोडय आनी सासणाचो संतोष भोगूंक आमकां पावय. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सोवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांत. आमेन. भाग्यवंत पावलून कोलोस्कारांक बरयलोले चिटीची सुरवात. कोलोसीस शारांतल्या भोगतांक क्रिस्ता सोवें विस्वाशी भावां भयणीक देवाचे खुशेन जेजू क्रिस्ताचो धर्मदूत पावलू आनी आमचो भाव तिमोत ही चीट बरयतात. देवा आमच्या बापाची कृपा आनी शांती तुमचे सोवें आसूं. आमच्या मागण्यांनी तुमचे खातीर देवाक आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या बापाक आमी सदांच आर्गां दिता. कित्याक क्रिस्ता जेजूचेर तुमी भावार्थ दवरला आनी सगल्या भोगतांतायन तुमी मोग दाखयला म्हूण आमी आयकलां. स्वर्गार तुमकां बोरवासो दवरलेलो आसा. ताचे तावन तो भावार्थ आनी मोग निपजतात. स्वताचो निरोप म्हणजे शुभ वर्तमान तुमकां परगोट जाल्लो तेन्ना ह्या बोरवाशांची खबर तुमी आयकली. हें शुभ वर्तमान आख्या संवसाराक परगोट जायत वेता. तुमचें सोवें घडलें तशें सगले कडेन फळां दिवन तें विस्तारत वेता. देवाचें देणें तुमी वळखलें आनी ताची नीट समजणी घेतली. त्या दिसा तावन तुमचें मोदें अशें घडत आयलां. हें तुमकां शिकयलां तो इपाफ्रास आमचो मोगाचो सहकारी, आमचो विस्वाशी प्रतिनिधी आनी क्रिस्ताचो मुणयारी. आत्म्याच्या देण्यान तुमचें मोदें वसता त्या मोगाची खबर ताणेंच आमकां दिल्या. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. कोणवाल्या देवाचेर म्हजो विस्वास आज आनी सदांकाल म्हणुया. कोणवाल्या देवाचेर म्हजो विस्वास आज आनी सदांकाल. हांव जाल्यार देवाच्या घरांत मातलोल्या जैतुनाच्या झाडा सारको. कोणवाल्या देवाचेर म्हजो विस्वास आज आनी सदांकाल. जबाब. कोणवाल्या देवाचेर म्हजो विस्वास आज आनी सदांकाल. तुवें अशें केलें देखून निरंतरी तुका दिनवासतलो. तुजो मोग करतल्या मुखार तूं भोव कोणवाळो म्हूण हांव परगोडटलो. जबाब. कोणवाल्या देवाचेर म्हजो विस्वास आज आनी सदांकाल. उद्गार. Sui sorvespora, sui sorvespora, sui sorvespora, sui
सोय सर्वेस्पराक सोय सोय गोरिबांक बरी खबर दिवंक कोयड्यांक सुटका पुरगोटूंक ताणें म्हाका धाडला सोय सर्वेस्पराक सोय सोय सर्वेस्पराक सोय 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 सर्वेस्पराक सोय सोय सर्वेस्पराक सोय सोय सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या देवस्थानांतलो काडून जेजू सेमावाच्या घरा गेलो सेमावाची सासू मोठ्या जोरान आसली आनी ताणी तिचे पासत ताका विनोद केली तिचेर ओडोव घालून जेजून जोराक हुकूम घालो आनी तिचो जोर पडलो आनी रोखडीच उठून ती ताचो परामस करूंक लागली दीस दारीर पडल्या उपरांत जिन्सा बासांच्या बोलीकारांक ताची सुरशी हाडली आनी एक एकल्याचेर हात धरून जेजून तांकां बरी केली जायत्या जाणां वेले देंवसारूय काडले आनी ते बोब मारून म्हणटाले तूं देवाचो पूत आनी आपूण देवान मागलोलो म्हूण ते जाणो आसले देखून जेजून तांकां बोबाट केली आनी उलोवंक दिलें ना उजवाडटोच भायर सरून तो एका एकसूर जाग्यार गेलो लोक ताका सोदीत सोदीत तो आसलो थंय आयलो आनी आपणाक सोडून वचो नाका पूण राव म्हूण ती परतताली पूण जेजून तांकां म्हणलें देवाच्या राजाचें शुभ वर्तमान हेरां गांवांनी हांवें परगटूंक जाय तर ह्याच पासत म्हाका धाडला आनी जुदेयाच्या देवस्थानांनी तो भाशण करीत आसलो जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान वाखाणी तुका क्रिस्ता प्रितीच्या भयणी भावांनो जेजू आपल्या उतरा प्रवचना उदेशी आपल्या मोन्यारपणा उदेशी आनी मिलाग्री उदेशी देवाचें राज ह्या संवसारांत ताणें स्थापलें आनी देवाचें राज म्हळ्यार कितें काय देवाचें राज म्हळ्यार देवाच्या तत्वां मुल्या प्रमाणे आमचें जिवीत मांडून हाडूंक आपल्या मोरना आपल्या जिवंतपणा वरवीं जेजून आमकां ह्या देवाच्या राजाची भागीदारां केल्यात आनी खेरीत भाशेन देवाच्या राजाची वांगडी जावप म्हळ्यार न्हूच फकत थोडी जाणांक पूण आख्ख्या मनीसकणाक सगल्यांक ह्या देवाच्या राज्यांत येवंक आमंत्रण आसा आनी जें देवाचें राज जेजून स्थापलें ह्या संवसारांत तें विस्तारपाचें काम विस्तारपाची जबाबदारी आमची जण एकल्याची कित्याक पवित्र स्नाना वरवीं आमकां ही जबाबदारी मेळ्ळा ही जबाबदारी देवाचें राज ह्या संवसारांत परगटूंक जें कितें जेजून केल्लें जें कितें जेजून आमकां शिकयलें तें आमच्या जिवितांत आमी पाळपाची गरज जेजू जेन्ना ह्या संवसारांत आपलो वावर कोत्तालो तेन्ना भूव करून समाज भायर आयता तांचे सगळे मोयपाशी जावन एके भाशेन तांच्या जिविताची नवसोदणी करूंक तांकां सोयेक दिता आनी परतून तांकां देवाच्या राज्यांत तो भितर घेता प्रितीच्या भयणी भावांनो अशें म्हणटात की सप्टेंबराचे 14 1940 ह्या वर्सा सप्टेंबर 14, 1940 ह्या वर्सा मदर तेरेसा एका ट्रेनीन प्रवेश करताली
दार्जिलिंग सावन वेताना तिणें देवाचो ताळो आयकलो. आनी कितें ताळो हो ताळो गोरिबांची सेवा करपाचो ताळो. हो ताळो पिडेवंतांक इलाज दिवपाचो ताळो. हो ताळो वाटसुऱ्यांक आसरो दिवपाचो ताळो. आनी तेन्ना मदर तेरेसा एक टिचर आसली. ती एक शिक्षक कशी वावर करताली. आनी ह्या वेळार ह्या देवाच्या ताळ्या भितर आनी आपल्या वावरा भितर घुसपा गोंदळ जालो. ती घुसपलें कितें करूंक. आनी ह्या वेळार ती देवाच्या उल्याक ओयकार दिता आनी आपल्या वडिलांक सांगता, म्हाका एक अनाथ भुरग्यांक वो अनाथ लोकांक वो जो कोण एके भाशेन तांचें राखण करूंक कोण ना, जे रस्त्यार सोडल्यान तांकां एक घर म्हाका बांदूंक जाय. आनी जेन्ना हे तिचे येवजण ती आपल्या वडिलांक दाखोळ करता तेन्ना ती वडिलीन ताका एक प्रश्न केला, तुजे लागीं कितले पयशे आसात, तुजे लागीं कितले दुडू आसा हें अनाथाशी घर बांदूंक. आनी तेन्ना मदर तेरेसा जाप दिवन म्हणटा, म्हजे लागीं 5 रुपये आसात, फकत 5 रुपये आसात. आनी हें आयकून हे वडील हांसूंक लागली. ह्या 5 रुपया घेवन तूं अनाथाची घर बांदूंक वेता, तांची पोरामास करतली आनी तूंय जियेतली. आनी तेन्ना मदर तेरेसा जाप दिवन म्हणटा, देवाक जाय जाल्यार ह्या 5 रुपया वरवीं हांव हें घर बांदतलो आनी अनाथांची सेवा चाकरी करूंक देव म्हाका सोयेक दितलो. प्रितीच्या भयणी भावांनो, 1940 ह्या वर्सा मदर तेरेसा कॉन्व्हेंटांतल्यान भायर सरता हे 5 रुपया घेवन. देवाचेर पातयेवन ती भायर सरता. एके भाशेन कोणाक कांय ना, कोणाचे घरदार ना, एके भाशेन पिडेवंताक इलाज दिवपाक हें घर बांदूंक ती भायर सरता. आनी 1950 ह्या वर्सा मदर तेरेसान मिशनरीज ऑफ चॅरिटी ही संस्था घडली. आनी आयज पासून म्हणटात जेन्ना 1950 ह्या वर्सा तिणें ही संस्था घडली तेन्ना तिचे बरोबर 12 वांगडी आसली, 12 आनी सिस्टर्स आसल्यो. पूण आयज पासून आमी पळयलें जाल्यार 5000 वयर सिस्टऱ्यो आसात ज्यो ह्यो बऱ्यो वावर करतात. एके भाशेन 5 रुपया घेवन ती एक घर बांदूंक भायर सरली. आनी आयज सुमार 500 व्हडलीं घरां आसा जाचे वयर जाणट्यांक एके भाशेन काळजी मेळटा आनी पिडेवंतांक इलाज मेळटा. आनी सुमार 132 राष्ट्रांनी हो वावर पोरजोळटा. एके भाशेन आमच्यान म्हणूंक जाता संवसाराच्या 4 कोनशांनी हो बरो वावर चलता. आमच्यान खात्रेन म्हणूंक जाता की देवानूच हे 5 रुपये वाडयले. प्रितीच्या भयणी भावांनो, जेन्ना आमी दुसऱ्या सोवें ओदी करून चूक आदोलल्या सोवें, वायट रस्त्यार चलतल्या सोवें, जे मनीस आमकां मानवनात, जांचे कांय ना, जरी तर आमी मोयपाशी आमी जातले जाल्यार तेन्नाच की आमी देवाचें राज ह्या संवसारांत आमी विस्तारतले. आमी पळयता हे दिसांनी आमी जरी तर न्यूज जरी तर वाचले जाल्यार जायतीं जाण मॅनिफेस्टो काडटात. इलेक्शन्स लागीं पावल्या म्हणटकूच फुडल्या वर्सा इलेक्शन जातल्यो आनी जायतीं जाण पॉलिटिकल पार्टीज जॉयन जातात, आपआपल्यो मॅनिफेस्टो काडटात. फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री उदक, एके भाशेन फुकट जायत्यो वस्तू तुमकां दितल्यो, असले एके भाशेन मॅनिफेस्टो काडटात. आनी जेन्ना एके भाशेन मंत्री जाता तेन्ना ह्यो वस्तू दिवपाचे वो ना दिवपाचे हाचे प्रश्न पडटा. जेजू जेन्ना आपलो भौशीक वावर जेन्ना ताणें सुरू केलो तेन्ना असलोच एक मॅनिफेस्टो ताणें विंचून काडलो. जरी तर पयरच्या शुभ वर्तमान आमी आयकले जाल्यार वो सोमारा दीस आमी शुभ वर्तमान आयकले जाल्यार थंयसर हो मॅनिफेस्टो आमकां आयकूंक मेळटा. जेजू म्हणटा, सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा आनी ताणें म्हाका अभिषेक केला गरिबांक बरी खबर दिवंक, कोयद्यांक सुटका दिवंक,
कुड्ड्यांक परतून नोदो दिवंक गुलामाक सांपडल्यांक एके भाशेन सोडूंक आनी देवाचे कुरपेचे वरोस लागीं पावला म्हूण परगटूंक ताणें म्हाका धाडला. आनी हेंच कितें जें जेजू सांगता तो आपल्या जिविताच्या कोन्यांतल्यान तें दाखोळ करता. जें जेजू सांगता तें तो करता. मग अशा बाबडीन आयच्या वाचपांचेर आमी नदर मारया. पयल्या वाचपांत आमी पळयलां देवाचें राज हें शुभ वर्तमान परगटपाचें काम आमकां सगल्यांक लागू जाता आनी शुभ वर्तमान सगल्या संवसारांक परगटूंक जाय. जाल्यार शुभ वर्तमानांत आमी पळयता जेजू पेद्रूचे सासूक बरी करता ती घडणी आमी आयकला. आनी जेन्ना पेद्रूची सासू माय बरी जाता तेन्ना ती रोखडीच उठता आनी तांचो परमास करता. ती भेडीचेर रावना वो भायर वचना पूण तांचो परमास करता. आनी जेजू जेन्ना ह्यो मिलाग्र करतालो जेन्ना देवस्थानांत आसलो तेन्ना तो पेद्रू घेवन येता एके भाशेन विसव घेवंक. कित्याक जेजू मनशाचे स्वयं आसलो आनी मनशाचे स्वयं देखून विसव आमच्या दर एकल्याचे जिविताचे भाग आमकां विसव घेवपाक जाय. आनी जेन्ना जेजू विसव घेवपाक वेता तेन्ना जायत्यो लोक ताचेशी वेतात एके भाशेन मिलाग्र पळोवंक मिलाग्र घडोवंक. आनी तेन्ना जेजू रागार जायना जेजू बेजार जायना पूण एके भाशेन सगल्यांक एक सारको तो वागता. कोणाक भायल्यान आसतना सगल्यांक तो पेकोवणी फावो करता. मोगाच्या बाबा भयणीनो आयच्या वाचपांचेर आदारून आनी आयचो विशयाचेर आमी एके भाशेन आदारून आमच्या जिवितान आमी कितें घेवया. पयले सुवातेर देवाच्या राजाची तत्वां मूल्यां आमच्या जिवितांत आमी आपणावया. आयज जरी तर समाजाचेर आमी नदर मारले जाल्यार वायट तत्वां मूल्यां पसरत वेता. एके भाशेन दुसऱ्यांक नागोवपाचो दुसऱ्यांक फटोवपाचो दुसऱ्यांक खाला उडोवपाचो आपस्वार्थीपण असलें एके भाशेन वायट कोन्यो आमी करीत आसता. एडिक्शन्स पासून वाडल्यात जावं ड्रग एडिक्शन्स गुंगी वखदां घेवन जावं स्मोकींग पासून करून असल्यो वायट आयज संवसारांत पसरत वेता. जाल्यार आयज जेजू आमकां आपोवणें करता ताच्या तत्वां मुल्या प्रमाणे आमचें जिवीत जिवंक. आनी ताचें तत्वां म्हणल्यार सत प्रमाणीकपण दुसऱ्यांचो हुस्को दुसऱ्यांक आदार दिवपाचो असले शिगूण आमच्या जिवितांत आमी आपणावया. जाल्यार दुसरे सुवातेर ल्हान ल्हान कोन्या वरवीं आमी दुसऱ्या सवें मोयपाशीं आमी जावया. लेट अस बी कंपॅशनेट टुवर्ड्स अदर्स. दुबावेरेंत आमच्या जिवितांत जायते सोयेक जायत्यो संदी आमकां मेळटात दुसऱ्यांक बरी बूद दिवपाचें वो बरें उतर दिवपाचें वो दुसऱ्यांची खबर घेवपाचें आमकां जायते सोयेक मेळटा. आमी ह्यो वस्तू आमी करता काय. आनी जरी तर आमी एक बरें उतर आमी दुसऱ्यांक दिता वो दुसऱ्यांक आमी आदार दिता जाल्यार हो समाज आमी बरो करूंक शकतले. आनी तिसरे सुवातेर सगळें वेगळोचार आमी पयसावया आनी सगल्यांक एक सारकें आमी लेखुया. आयज जरी तर आमी नदर मारल्या जाल्यार समाजाचेर एके भाशेन वेगळोचाराचे निर्माण आसात. जायत्यो वेगळोचार आमकां दिसूंक पडटा. गरीब आनी गिरेस्तां मदें एके भाशेन शिंकलोली आनी शिकोवंक ना तांचे मदें जाती काती विशीं धर्मा विशीं गोंयकार आनी गोंया भायर रावतात तांचे मदें एके भाशेन जायते वेगळोचार आमकां दिसून येता. उगडास धरुया की आमी सगळीं देवाची भुरगीं आमी सगळीं देवाची भुरगीं आनी सगळ्या दुसऱ्या मनशा पासून आमी देवाची भुरगीं कशीं लेखूंक आमकां देवाचो आदार मागुया. आयज जेन्ना हे सायबीण मायेचें नोवेन आमी करता तेन्ना सायबीण मायचे पासून मोयपाशी काळीज आमी पळयता जेजूच्या कुर्सा मळी. जेन्ना जेजू कुर्सार खेळायला एके भाशेन ताच्यो मोस्कोऱ्यो करून ताच्यो एके भाशेन जे लोक आसले ताका कुर्सार मारताले. सायबीण बाय तांचे वायट चिंतिना न्हय म्हूण तांकां शिडोना पूण ओगेपणान ती सगळीं सोंसता. आयज आमच्या समाजांत सायबीण मायचें दिसणें आयज पासून जाता.
सोबार कोड्यो ती दिश्टी पडली आनी तिचो संदेश एकूच जायते कोडेनी ती फातिमा जावं लूड सायबीण जावं जायते कोडेनी ती दिश्टी पडली आनी तिचो संदेश म्हणल्यार तेसाची मागणी करूंक आनी प्राचीत करूंक जरी तर आमचे तारण जातले जाल्यार आमी आमचे प्राचीत करपाची गरज आनी तेसाचे मागणे दिसा दिसपोटी चुकय नासतना आमी करपाची गरज तर जरी तर आमी सायबीण मायची खुशी आमी पाळटले सायबीण मायचे देखींतल्यान आमचे जिवीत चलतले जाल्यार देवाचे राज आमी ह्या जिवितांत आमी विस्तारतले आनी परगटले तर हीच करपा आमकां दर एकल्याक मागून घेवया सगळीं उबी रावया ह्या वेळार कांय आमच्यो गरजो कांय आमची मागणी देवा मुखार आमी घालुया आमचे धर्मीक फुडारी देवाचो मोग आमच्या काळजांनी रिगोवंक आनी देवाच्या उजरांतल्यान आमचें जिवीत फलादीक करूंक 2 दिसा वावुरतात हो तांचो मोलादीक वावर फुडें व्हरूंक तांकां बरी भलायकी आनी कृपा बापा लागीं मागुया दयाल बापा आमची मागणी आयकून घे बापा आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी धर्मा मदें भेदभाव करिनासतना नागरिकांच्या काळजांत भावपण मोग आनी एकचाराची भावना उत्पन्न करूंक तांकां बरें मन आनी आदार मागुया दयाल बापा आमची मागणी आयकून घे बापा कोविड पिडेक लागून जायतो लोक निराशी जाला तशेंच जिवितांतल्या वायट अनुभवांक लागून देवासरलो पयस गेला तर ह्या तांच्या कश्टां अडचणे वेळार देवाचेर पातयेवन रावूंक आनी देव दाखयता ती वाट भावार्थान चलूंक तांकां बापाचो आदार मागुया दयाल बापा आमची मागणी आयकून घे बापा आमी जोण एकल्यान मारयेचेर जिविताचेर नदर घालून तिचे भाशेन देवाचें कार्य फुडें व्हरूंक जाता तितलो आदार दिवंक आनी हे पोरी देवाचें राज परगट करूंक आमकां कृपा मागुया दयाल बापा आमची मागणी आयकून घे बापा भोव स्वर्गीच्या बापा तूंच आमचो सांबाळणार आनी दोनी ह्या वेळार ल्हानविकायेन केल्ली ही मागणी तूं दोयेन आयक आनी सदांच आमकां तुजे कृपेन बर म्हण आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन मातीचे भांगार करून सोंपताय तूं एकाच उतरां मातीतून आमची जिणे भांगार कर पवित्र आत्म्या दयाल बापा मुक्तीपणा हिरकण ओळख्या जिविताचे दुखा वखदा आमचे वरदान दुखा वखदा आमचे वरदान उबी रावया
म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोत पुदवेदार देवा बापाक मानता तसले जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या न्याके पवित्र सेवेच्या आदावा सर्वेस्वर मानून घेव. देवा आमच्या स्वर्गीच्या बापा, मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुतान आंकवार मारयेतावन जल्म घेताना तिचें आंकवारपण इबाडूंक ना, पूण विचित्र तरेन तें पवित्र केलें. आपणें घेतिल्ल्या मनशा सोयब्या वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतली निवारून तो पवित्र करूं आनी अशें आमची भेटोवणी तुका मानता तसली जावं. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सोवें आसूं. तुमचेय सोवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारतांव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयो अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोत पुदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सर्वकाळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समोरपतांव. जिव्या भावार्थान ताचें पुनर्जिवनपण परगोडटांव. तीर बोरवानशान ताच्या मोहिमेमोंत एण्याक उतरेकतांव. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायतांव. Povit, 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 dolbaranco सर्वेस्पर तूं. Povit, 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 dolbaranco सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोल्ल्या तुज्या वैभवान. स्वर्ग आनी संवसार बोल्ल्या तुज्या वैभवान. उंचुर्गी तुका सोयीसोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जोय. उंचुर्गी तुका सोयीसोय. बाबा, खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरून सोसूंक वेचे आदी ताणी उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो बडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी गायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच पुरी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणेक कोराराचें हें रोगत पातकांचे बोगसणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक खोरात. भावार्थाचो घुटपोर घोटोया. सोम्या जेजू आमी ओंडो काताव आनी इतले पियेताव. तितले पावटी तो वैभवान येसो
तुझे मरण पुरगुटा बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल सुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतल्या आमा समेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तादुले तुजे पवित्र सुबीचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बोरवांचो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागोतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरचोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरिये देवाची माई संगाती भाग्यवंत जुजे तिचो पोती भाग्यवंत धर्मदुता आनी सर्वकाली तुका मानवल्यांत त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सदपूत वेदार बापा सर्वंदोनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन देवाच्या राजाची तत्वां मूल्य आमच्या जिवितांत आमी आपणावंक आनी जेजून केलें तें आमच्या जिवितांत करूंक ह्या वेळार जेजूनच शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान आमी बापाक उलो मारुया आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताणलेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवांशन उतरिकता तर आमकां तुजें उदार काकलो दीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सोबीच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक आमेन सोम्याची शांती सोरां घाल तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दियात देवाची शरी संवसाराची पाप काटलेली आमची काकलूत कर देवाची शेळी संवसाराचे पाप काटलेली आमची काकलूत कर देवाची शरी संवसाराची पाप काटलेली आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयाच्या जोणाक आपयल्यांत ती सगली सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली
आमची मोदल्या कोणाक तान लागल्या ओत्मो आमचो सुको जावन गेला आमची मोदल्या कोणाक तान लागल्या ओत्मो आमचो सुको जावन गेला आमचो ओत्मो तानेला देवा तानेला आमची काळी सोत्रेकता देवा ओत्रेकता आमचो ओत्मो तानेला देवा तानेला आमची काळी सोत्रेकता देवा ओत्रेकता शीतल उदक व्हांवता घसघश्यान तान बागोवच्या नवो जीव दिवच्या शीतल उदक व्हांवता घसघश्यान तान बागोवच्या नवो जीव दिवच्या आमचो ओत्मो तानेला देवा तानेला आमची काळी सोत्रेकता देवा ओत्रेकता आमचो ओत्मो तानेला देवा तानेला आमची काळी सोत्रेकता देवा ओत्रेकता आत्मीक कमन्यावां खातीर मागणी मोगाळा जेजू तूं पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग कोत्तां आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेतां हे घडीक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटूच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांत दे तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण सोजमून हांव तुका वेंगयतां आनी आख्खोच तुका एकवडटा तुजे कडसून केदींच वेगळी जावंक म्हाका दिवं नाका आमेन प्रार्थुया कोणवळ्या बापा भाग्यवंत अंकवार मरयेक आमी आज मान दिताना तुवें आमकां स्वर्गीच्या जेवणान दादोशी केलाय देखून आमी संतोश भरीत जाले हांव आनी विस्वासान तुका आतां उलो मारता तेच अंकवार मारयेची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सोडवणदाराची भोक्तीपणी चाकरी करूंक आमकां करपा दी ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आनी सोद पदवीदार दिव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन
वचून येयात क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सगळी दिमी घालुया. सायबिणीक नव्वेनाचे मागणे. ए बोव पवित्र आंकवारी, बोव पवित्र त्रित्वेन तुका सुरवातेक जावन जेजूची आवय जावंक विचून काडली. तुका देव पूत मनीस जालो ते घोडयेक आनी उपरांत ताका 9 म्हयने तुज्या कुजव्यांत सांबाळलो तेन्ना भोगलो तो संतोष हांव आतां नियाळटां. म्हज्या मागण्याच्या कोतकोत्यान हांव खरेंच ही खुशालकाय आनी हो संतोष चडोवंक आनी वाडोवंक सोदतां. ए दुखवलोल्यांचे माय, तुवें हे खुशालकायेचो उगडास काडटोल्यांक एक खेरीत शेकाय वासायले. तर तीच शेकाय म्हाका हे म्हज्या गोरजांनी कोर. तुज्या पुतान सांगलां, मागात आनी तुमकां मेळटलें. तर हाचेर खरो विस्वास देवन म्हाका तुजो कान दी म्हूण हांव तुजे कडेन विनयतां. देवाची खुशी जाल्यार हांव ह्या नोवेनांत मागतां ते उपकार म्हाका मेळोवचें कोर. ना तर म्हाका गरज ती करपा मागून घे. हांगा आमच्यो गरजो आमी देवा मुखार उक्त्यो करच्यो. ह्या नोवेना वरवीं हांव तुजे मोजोतीन आसलोलो म्हजो खोल विस्वास दाखोवंक सोदतां. तर तीच खुशालकाय तुका देवाचो पूत तुज्या कुजव्यांत आसतना भोगली. म्हजें मागणें आयकून घे. नमान मरिये कृपेन बोडले सर्वेस्पोर जुले जाय आसा. ओस्तऱ्या मदें तूं सुदो आनी सुदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापण्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोडले सर्वेस्पोर तुजे जाय आसा. ओस्तऱ्या मदें तूं सुदो आनी सुदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापण्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोडले सर्वेस्पोर तुजे जाय आसा. ओस्तऱ्या मदें तूं सुदो आनी सुदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापण्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. ए देवाचे माये, हे म्हजें नोमान तुका गाब्रियल बोदव्यान केल्ल्या नोमाना सांगाती मानून घे. नोमान कृपेन बोल्लोलें. हे म्हजें नोमान तुज्या वैभवाच्या मुकुटार धाकटी धाकटी मोतयां जावं म्हूण हांव ओतरेकतां. ए सोस्तोल्यांचे बुजवंडारे, देवाचो पूत मनीस जालो तेन्ना तुका संतोष भोगलो. त्याच संतोशान हांव मागतां तो उपकार म्हाका मेळून घे. ह्या पासत हांव सगल्यो म्हज्यो तुज्या आनंदा खातीर केल्ल्यो बऱ्यो करण्यो तुका भेटयतां. हांव तुजे कडेन खोतखोत्यान मागतां. ज्या खोतखोत्यान तुजें काळीज जेजूच्या मोगान लासतालें, म्हजी कालती मागणी आयकून घे आनी म्हजे मागलोले उपकार म्हाका मेळय. आमेन. पाप साहेबाच्या संकल्पा पासत एक आमच्या बापायक नमान मारया म्हणया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका, पण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर जेताय आसा. ओसऱ्या मदें तूं सुदो आनी सुदो पूज जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, आदी आतां आनी सदां सदांकाल. आमेन.
आमच्या गांवची आस्कारींग तूं सगल्या कामकां दोसा बाळू बेसांव घालगी दोरगोराब्यान संकोस्तांतली सोदां निवार बेसांव घालगी दोरगोराब्यान संकोस्तांतली निवार गुरपे बोरीत सायबिणी आमी तुजी ओस्कोत भुरगीं गोठाय दिखे माई आमकां तुज्या धीरान सांबाळ सोदां गुरपे बोरीत सायबिणी आमी तुजी ओस्कोत भुरगीं गोठाय दिखे माई आमकां तुज्या धीरान सांबाळ सोदां